जन्म आणि मरणाचे दाखले बेगिनात बेगीन मेळचे म्हणून जन्म आणि मरण रजिस्ट्रार गोंय वैजकीय महाविद्यालयात कचेरी सुरू करतले। सरकाराच्या आदेशाप्रमाण 24 वरां भितर जन्म आणि मरणाचा दाखलो दिवपाचो ते यत्न करतले। The very purpose of the new government is to give the service delivery as quickly as possible. The mandate has been given that it should be within 24 hours. Okay. My department also falls under that category, and we also intend to give a prompt service to the citizen of the state. In the present domain, we issue birth certificates and also issue death certificates. See, the inconvenience and the hardship that was being caused to the people, the objective is to do away with that. Honorable CM has, I think, has done some inspection in the past couple of days. This has come to his notice that I think somebody from GMC or I think general public might have informed Honorable CM that there are certain issues. Concern would be to give certificate in 24 hours. On the same day? On the same day. If an application is moved by a person today, by end of the day, the certificate will be issued to the person. The maximum work done is from the GMC, which handles around 40% of the total registrations. Births. 25 deaths. And almost 25% of the death in Goa. Around 21,000 births takes place and 12,000 deaths takes place every year. Say 40% of the births are handled at that place. At rest of the places will be doing it. It's not that it's not in the agenda. It's very much on the agenda, but though there are no post sanction for that. आयतारा 3 जुनाक बाबा रामदेव दिल्ली जंतर मंतर मैदानाचेर काळो पयसो आनी भ्रष्टाचारा आड धरणे धरतलो। ताका लागून भारत स्वाभिमान संस्था गोंयांतूय त्याच दिसा आझाद मैदानाचेर सकाळी 9 वरां सावन धरणे धरतली। सांजे 6 मेरेन हे धरणे चलतले। एक मोठो प्रोग्राम सकाळी 9 सुरू जातलो। 9 ते 6 मेरेन हो प्रोग्राम आसा आणि त्या प्रोग्रामान पयलीं आमी श्रद्धांजली हुतात्म्यांक दितले। मागीर एक यज्ञ सुद्दां आमी करतले, बुद्धिशुद्धी यज्ञ आमी प्रत्येक फावटी करता। कार्यकर्त्यांक संबोधन कशा पद्दतीन भ्रष्टाचार चलता आणि कशा पद्दतीन लूट चलता देशाची त्याची माहिती दिली वयतली आणि 5 जाहीर सभा आसतली आणि ह्या जाहीर सभेन सगळे NGOs आणि सगळे जे कोण भ्रष्टाचार विरोधान कार्य करपी जे कितें लोक आसा तांकां आमी एकठांय हाडटले आणि त्यांची जाहीर सभा जातली। परतून सगळ्या गोंयकारांक विनंती आसा की मोठ्या संख्येन तेंच्यांनी आझाद मैदानाचेर सकाळी 9 पावपाचें। आणि 3 प्रमुख मागण्यो जावन आसात आमच्यो। एक म्हणजे ब्लॅक मनी जे आसा, जे आमचे एस्टिमेटेड व्हॅल्यू आसा 400 लाख कोटी रुपया, तो सरकारान परतून हाडपाचो भारतान आणि जनतेक त्याचो फायदो करून दिवपाचो, जाका लागून म्हारगाय भ्रष्टाचार हे सगळे जे कितें आसा ते स्टॉप जातले। दुसरी जी डिमांड आसा ती भ्रष्टाचाराच्या विरोधान आसा। जशे जनलोकपाला सारखे कायदे जे आसात ते सरकारान पास करचे, जाका लागून भ्रष्टाचार आटोक्यान हाडूंक पावतले। कार्य जे कितें आसा स्वामी रामदेवजीचे ते तुमी वळखून जाणा, त्यांना आम्ही प्रत्यक्षपणान तुमच्याकडे पावोवंक शकना अशेंय जावंक शकता। प्रत्यक्षपणान जरी पावोवंक ना तरी हे आव्हान जे आसा तें आयकतकूच तुम्ही स्वतः जावन ह्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधान एक देशभक्त नागरिक म्हणून हांगासर जमपाचें हे आमी आवाहन करता। गोंयांत हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लागू करच्यो न्हय म्हणून खासगी बसवाल्यांच्या संघटनेन गोंयभर बसका घेवन जागृताय करतले। बसवाल्यांच्या संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान हें सांगलां। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान IDCचो प्लॉट घेतिल्ल्यान ताणें IDCचो चेअरमॅन जावचो न्हय अशी मागणी तामणकारान केल्या। HSRPच्या संदर्भात एक आमी कितें डिटेल सगळी स्टडी केल्ली आहा आणि तो विशय लोकां पर्यंत पावोवपाक आमी गांवांनी मिटिंगो घेवपाचें ठरयल्या। आणि येता त्या 2 दिसान हांगा कालांगूटच्यान आमची पयली एक जाहीर सभा अशी आमी स्टार्ट करतले, मागीर मडगांव आसतली। म्हणटकूच जाहीर सभा घेवन आमी पयली लोकां पर्यंत पावतले। आणि ह्यो HSRP कोणाच्या काळान लागल्या पळय, आतां गेले फावट जेन्ना आंदोलन जालें तेन्ना मनोहर पर्रीकारान सुद्दां आरोप केले की कोट्यांचो
कोट्यांनी पयशांचो हितून वेव्हार जालो आनी ह्यो HSRP लादल्यो गेल्यो. पूण तुमकां आयज मिडियाक हांव परत एकदां सांगता की 2000 जेन्ना वाजपेयीचें सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसलें त्या टायमार राजनाथ सिंग सेंट्रल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीचो मंत्री आसलो आनी त्या टायमार हो HSRPचो अमेंडमेंट जाल्लो BJPच्या काळार. आनी ह्या मनशांनी हांगासर लोकांक सद्दां फुटींगपणाचे गजाली सांगून काँग्रेसीक टार्गेट केल्लेले. हांव मुख्यमंत्री पळय गोवा राज्याचो मनोहर पर्रीकर हो एक IDCचे पळय जे प्लॉट अलॉटमेंट जाता तितून बेनिफिशरी आहा. तेकाय प्लॉट अलॉटमेंट जाल्ल्या आनी म्हाका तरी दिसता की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्र्याची हांगासर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान IDCचो ताबो आपणा कडेन दवरप सारकें जायना. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ही वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.